नमस्कार इश्टानो, तुम्ही जर केन्ना न्हू अटल सेतू पणजेच्यान जर पर्वरी वयता थंयसरल्यान न्हू डाव्या सायडीन ज्या जाग्याचेर आमचो हायकोर्ट आहा पळय तेच्या सकयल्या वाटेन तुम्ही पळयला आसतले की जागो मोकळो मोकळो दिसूंक लागला ह्या दिसांनी. ट्री कॅनोपी डेन्सिटी कमी जावपाक लागला, झाडांची संख्या कमी दिसपाक लागला. तुम्ही पळयलात आसतले, पळोवंक ना जाल्यार मुद्दम पळयात. 10 वर्सां पयलीं 2015 तो जागो कसो आसलोलो तो गुगल अर्थाचेर दिसता. हो पळोवन घेया. तो तेन्ना हायकोर्ट बांदप चालू आसलेले आनी सकयल्या वाटेन इतली झाडां दिसताली. 2015चो विशय हो गुगल अर्थाची इमेज. आमी विचार केले रायट अंडर द नोज ऑफ हायकोर्ट अशें कशें घडोवंक शकता आनी अख्ख्या गांवाक हायकोर्टाक बीन कशें काय पडलेलें ना काय म्हणून कोणाचेच लक्ष कशें वचोंक ना. सो आमी मातशी चवकशी काडली. चवकशी काडटकोणी आमकां कळोन येयलें की कोण तरी मनीस खंय 2 जाण हायकोर्टान PIL फायल केला की थंयसर हायकोर्टाच्या सकयल डिफॉरेस्टेशन जाता म्हणून. आमी मातसो सोद लायलो. तेजेर आमकां ही इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. हे कोर्टाच्या वेबसायटीचेरूच हो डेटाय अवेलेबल आहा. फायलिंग नंबर खंय PIL नंबर PIL रीट पेटिशन 725 ऑफ 2025. पेटिशनर्स गणपत विष्णू सिदये आणि दिनेश जॉर्ज डायस. हो मिस्टर गणपत विष्णू सिदये आसा ते पेनादे फ्रांस पंचायतीच्या बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचे चेअरमॅन आणि दिनेश जॉर्ज डायस आसा ते कुशिकच्या पंचायत साल्वार्दो दे म्हूण पंचायतीच्या बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचे चेअरमॅन. हे दोगूय जाण मेळोन कोर्टान गेला. ही PIL फायल केला की थंयसर झाडां मारप चालू आसा, डिफॉरेस्टेशन केला म्हणून रायट अंडर द नोज ऑफ हायकोर्ट. आमी जेन्ना तितून मॅटरान कितें कितें घडलां तेच्या संदर्भान ऑर्डर्स चॅक केले. आमच्या नजरेक ही एक ऑर्डर मेळ्ळी. ही 2 एप्रिल 2025 कोर्टान अशें घडलें खंय ऑन हियरिंग द लर्नड काउन्सिल फॉर द पेटिशनर्स as well as the learned senior counsel Mr. Nari Chania representing the respondent number 1, 2, 3 governmentan senior counsel appoint केला या मॅटराक लागून कित्याक खबर ना. and senior counsel Mr. Mehta representing the respondent number 9 who has placed before us a compilation of document in support of his submission that no trees are cut खंय म्हटले ते सांगता गव्हर्नमेंटूय सांगता आणि तो जेचो जागो आसा पळय तोय सांगता झाडां मारूंक ना थंय म्हणून सांगता कोर्टाक ते आतां. पूण इश्टानो आमकां सोशल मिडियाचेर हो व्हिडिओ नजरेक पडलो. तुम्ही पळोवन घेया. पळयलें इश्टानो ते व्हिडिओचेर सकयल डेटूय दिसता 25 एप्रिल 2025चो व्हिडिओ तो. आता हे धडधडीत कोर्टान उबे रावन एकूय झाड मारूंक ना म्हणून सांगता आणि 25 एप्रिलाक हांगासर दिसता झाडां सोडूनच ते प्लॉटिंग मारप चालू आहा आणि गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक दिसूंक ना कशें तरी हे. तर इश्टानो तुम्ही कितें करचें पडटलें हेज्या वयल्यान ते म्हटल्यार कोर्टान कशी सिस्टम चलता ती समजावून घेवप गरजेचें. बेश्टेच उठ सूट कोर्टान कसली ऑर्डर पास केला, कोर्टान नाकाल्लेली ऑर्डर पास केला हे कमेंट मारप बरोबर न्हू. कोर्टान सिस्टम कशी चलता त्यांच्या समोर जे कितें प्लीड करता, कितें डॉक्युमेंट दिता, कितें एव्हिडन्सीस दिता, कितें इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट करता पळय तेजे वयल्यानूच ऑर्डर्स पास जाता. जर कोर्टान अशी फटिंगपणां जर धडधडीत उलयता आणि असो जर व्हिडिओ आता जर अवेलेबल नासलोलो जाल्यार कोर्ट कितें म्हणटले आसले हय तुमच्याकडे एव्हिडन्स ना न्हू झाडां मारूंक मारला ती जाल्यार मारूंक ना असो करून मागीर ऑर्डर येतली आसली. पूण आता सिन्स हो व्हिडिओ आमच्या नजरेक पडला सो तुम्ही आणि आमी सगळे जाण मेळोन ह्या केसीन फुडें कितें घडटा तेजेर लक्ष दिवया. जुनान कितें तरी नेक्स्ट हियरिंग आसा जेन्ना बोर्डार येतली तेन्ना कळटली. कॉज लिस्ट म्हणून कितें पब्लीश जाता. आता कोर्टाची हॉलिडे. सो जेन्ना केन्ना हो विशय परत केस परत कोर्टान येतली न्हू आमी पळोवया कितें घडटा ते. आनी विचार करा इश्टानो, विचार करप गरजेचें. देव बरें करूं.